सांगेचे आदले आमदार सुभाष फळदेसाय आणि राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकरांमदी बरेच पेटला। या संदर्भात मुखेलमंत्र्याकडे कागाळ करपाक सुभाष फळदेसाय आपल्या समर्थकांबरोबर आयिल्लो। मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळ्या उपरांत सुभाष फळदेसायन सांगले सावित्री कवळेकराक सांग्यार पक्षान लुडबूड करपाक लावना। ह्यान फुडें सांग्यार पक्षाचे काम सुभाष फळदेसायच पळयतलो। आरडीएक्स खातीर आल्तीनच्यान संजय मुनाली। मिटिंगेन जाल्ले आसा की सावित्री कवळेकर हाका सांगे मतदारसंघाक लुडबूड करपाक पार्टीन लायली ना। कळ्ळें न्ही? सांगे मतदारसंघाचे जे कितें जबाबदारी आसा ती सुभाष फळदेसाय आणि मंडळाचो अध्यक्ष हांकां जे कितें जाय कार्यक्रम ती करपाची जबाबदारी तांचे कडेन दिल्ली आसा। आमच्या मंडळाचो अध्यक्ष नवनाथ नायक आणि त्या मतदारसंघाचो माजी आमदार सुभाष फळदेसाय सगळे जे कार्यक्रम आसात तांच्या अनुमती शिवाय खंयचोच कार्यक्रम जावचो ना। आणि कितें जालें डिस्कशन? आणि कितें की जरी विनय तेंडुलकर थंय वता तो पक्षाच्या अधिकृत परवानगीन वचना आणि हाचे फुडें विनय तेंडुलकर किंवा पक्षाचो खंयचोय मनीस सावित्री कवळेकरान जरी प्रोग्राम ऑर्गनायज केले तरी थंय वचचे ना। कळ्ळें न्ही? म्हणजे विनय तेंडुलकर थिंगा वचपाना आता ना। अशें डिस्कशन जालां मिटिंगेन? विनय तेंडुलकरच न्ही, पक्षाचो खंयचोय मनीस सुभाष फळदेसाय आणि मंडळाचे अध्यक्ष हांकां कॉन्फिडन्सान घेतले शिवाय थंय वचचे ना।